आजच्या या खेळा दिवसाची हाऊस लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करता आणि अभिनंदन करता आजच्या जो सुंदर असो कोरियोग्राफ केल्लो डान्स जो आसा नृत्य जो आसा तो तुमचे आमच्या सगळ्यांच्या समक्ष नेत्रदीपक असे परफॉर्मन्स ताणें दिल्ले आसा. ज्या वेळाचेर हांव फादरी कडेन उलयतालो की शाळेचे विशयी आपुलकेन जेन्ना चौकशी करतालो त्या वेळाचेर अशें दिसून आयलें की ह्या शाळेची भुरगीं खूब स्मार्ट आसात आणि स्मार्ट बद्दल जे कितें सांगता जे एक्सपेक्टेशन जे आसात ते एक्सपेक्टेशनाच्या भायर आज भुरग्यांनी दिल्ले आसात. म्हणजेच हे जे विद्यालय जे आसा तांचे जो संस्कार जो विद्यार्थ्यांचेर आसा खूब खूब म्हत्वाचो आसा आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या ल्हान माणकुले भुरग्यांचे हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. एकंदरीत जे वेळाचेर वेवस्थापन जे वेळाचेर बरें आसतलें गिरेनाचे धडे किंवा जे उजवाड दाखोवपाचो जो ती स्टायल जी आसा किंवा जो लाटून आमी पेटयता तो प्रकाश खंय सुद्दां पावपाक शकता हो विचार जेन्ना भुरग्यांच्या मती भितर घालता तेन्नाच आमकां ध्येय गाठपाक आमी शकता. आयुष्याच्या जीवनाच्या वाटेचेर वता आसतना मनीस त्या तेंगशेचेर जर पावतलो जाल्यार खूब अडथळ्यांचेर मात करचें पडटा आणि यशस्वी तोच मनीस जाता जो त्या प्रत्येक संकटाक सहजपणे गांभीर्यान तोंड दिता. आणि म्हणूनच प्रत्येक जैतिवंत जो आसा तो जैतिवंताच्या मनशा भितर किंवा विद्यार्थ्या भितर ते खाशेलपण आसा आणि हे खाशेलपण सोदून काडपा खातीरच ताजे टॅलंट ताजे स्किल्स आज लोकां मुखार हाडपा खातीरच गोंय सरकार आणि आमच्या विविध जे हायस्कूल्स जे आसात त्या वेगळे वेगळे कार्यवाळीचे आयोजन करतात. जेणे करून घडये आमच्या एखाद्या पालकाक खबर नसता की म्हज्या भुरग्या भितर कितलो गूण आसा. घडी एखाद्या शिक्षका भितर खबरूच नासता की ज्या भुरग्याक हांव शिकयता त्या भुरग्या कडेन कितले टॅलंट आसा. पूण हे सगळे जर आमी मोजमाप जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता व्यासपीठ ही खूब महत्वाची आसा. बुकीश नॉलेजा पेक्षा जो बाहेरून मेळणारे जे ज्ञान जे आसता एक्सटेरियर नॉलेज जाका म्हणटात ती खूब मुखार वचपा खातीर खूब महत्वाची आसा. आणि ज्या मनशाक प्रत्येक क्षेत्रातलो ज्ञान आसा तो मनीस खूब मुखार पावता. आणि म्हणूनच हांव सदांच सांगता की प्रत्येक या जगातल्या प्रत्येक मनशाक दिता की म्हाका राजा सारखो जगपाक जाय. आता राजा सारखो जर जगचो जाल्यार म्हाका दिसता पेदो जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. इन्स्टेड ऑफ बिकमिंग अ किंग तुम्ही पोन जावन ज्या वेळाचेर काम करतले आणि त्या राजा